हाय सगळ्यांक नमस्कार. नव्या वर्सान देवान तुमचे साबार बेसांवा घालूंक मागता. तुमची सगळी चितलेली चिंतना शार्ती पावोवंक हांव देवा लागीं मागता. हांव सदांच तुमचो उपकारी, कारण म्हजी सगळी कांतारां जावं तियात्रांनी जावं युट्यूबाचेर तुमी आयकतात, ती कांतारां लायक करतात, शेअर करतात. हाचे खातीर हांव सदांच तुमचो उपकारी. आतां हो व्हिडिओ करूंक कारण म्हटल्यार फेब्रुवारीच्या 17 म्हजो नवो तियात्र भायर सरता आनी तियात्राचें नांव जावन आसा काळजांतलीं फुलां. काळजांतलीं फुलां हो तियात्र फेब्रुवारीच्या 17 भायर सरता. उपरांत सगळे आख्खे गोंयभर तुमकां आतां पळोवंक मेळटलो. तेच परी हो शो घेवन आमी लंडन शारान वेता. बाब कालूस फेर्नांडीस हो म्हजो तियात्र लंडनच्या शारान वता आनी लंडनच्या शारान हो म्हजो तियात्र हे परी जातलो मार्चाचे 1 तारखेर सॅडबरी वेम्बली स्कुलान. मार्चाचे 1 तारखेर वेम्बली सॅडबरी स्कुलान सांजेच्या 6:30 वाजता. उपरांत मार्चाचे 2 तारखेर 2 शो, दनपारच्या 2:30 आनी सांजेच्या 6:30 वाजता फेदरस्टोन स्कूल साउथ हॉल हांगासर 2 शो. उपरांत परत थर्ड रिपीट शो आयतारा दिसा 3 तारखेर सकाळच्या 10:30 वाजता फेदरस्टोन स्कुलान साउथ हॉल. आनी त्याच दिसा म्हणजे आयतारा दिसा सांजेच्या 6:30 वरांचेर तुमकां म्हजो तियात्र पळोवंक मेळटा स्विंडन मेक्का हॉलान. जो मोग आनी मुयपास तुमी म्हाका आदिस्तान दिला तोच मोग आनी मुयपास हे पावटी मेळटलो ही आशा हांव बाळगितां. आनी आदीच फुडें तुमकां काळजांत तान देव बरें करूं म्हणटा. परत उगडास कोत्ता 17 फेब्रुवारीचे म्हजो तियात्र रिलीज जाता. तियात्राचें नांव काळजांतलीं फुलां. ह्या तियात्रांत सदांचीच परी गोंयचे टॉप मोस्ट कलाकार भाग घेतात आनी हांव खोशी भोगता. जायते तेंपान परत म्हज्या तियात्रान येता आमचे सगळ्यांचे आवडीचे रोजी आल्वारीस. देखून वाट पळोवन रावात आनी पळोवन धादोशी जायात. आमचो नवो तियात्राचें नांव काळजांतलीं फुलां. फेब्रुवारीचे 17 आख्खे गोंयभर आनी मार्चाचे 1 तारखेर लंडन शारान. देव बरें करूं.